तांच्यांनी जो अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू जो मांडलो पयलीं, हांव क्लियर कट सांगता, आमच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन व्हेरीफाय केलें की 1,10,000 जे भुरगे आमचे कडेन रजिस्टर्ड आसा, भितरले जवळपास 80,000 भुरगे जर पळयत खंय ना खंय तरी प्रायवेट सेक्टरात जॉब करता. तांचे कडेन फोन करून व्हेरीफाय केलें, दे आर डुईंग जॉब इन प्रायवेट सेक्टर. तांच्यांनी आपल्याक गव्हर्मेंटान जॉब मेळचो म्हणून आपूण अनएम्प्लॉयड म्हणटले. हांवें ताका सांगलां तुमी वेगळो कॉलम करून प्रायवेट सेक्टरान जॉब करता म्हणून सांगलां. हांवें तर सरप्रायज थोडे जाण गव्हर्मेंटान जॉब मेळ्ळ्या उपरांत आजुनूय तेंचें नांव कॅन्सल करूंक नासलें. ते म्हणटा ती सिस्टम ताका करूंक लायला, बट तें कितें जाल्लें पळय आतां ऑटोमॅटीक जावपाक जाय. म्हणटा तें बरोबर आहा, ओके, बट तेंचें म्हणणें आपल्याक आनीक दुसरो जॉब जाय व्हडलो म्हणूनय रावल्या म्हणटा ते आपुणूच कॅन्सल करिना. बट तुजें म्हणणें बरें, एकदां मेळ्ळो काय तो डायरेक्टली कॅन्सल जावपाक जाय. तोय ताका सांगला अपग्रेड कर म्हणून. म्हणजे खास करून रजिस्टर्ड केल्ल्या लोकां पैकी तशेंच सामके थोडे भुरगे जे ग्रॅज्युएशन करता, म्हणजे 12वी जाल्यार तेंच्यांनी बेगीन आपले ते सिनियरिटी वाडोवंक जायी म्हणून तेंच्यांनी केला. सो दॅट म्हणजे आपल्या 12वी तो ग्रॅज्युएट करता, एक्चुअली तो पोस्ट ग्रॅज्युएट करता, बट तेणी अनएम्प्लॉयमेंट म्हणून रजिस्टर्ड केला. हे जर सगळें पळयलें एप्रॉक्सिमेटली एक्चुअल अनएम्प्लॉयड जो आहा पळय न्ही, वो 20,000 भुरगे बीन एक्चुअल अनएम्प्लॉयड आसतले अशें म्हाका दिसता. नीती आयोगाच्या अहवालांत आनीकूय कांय मुद्दे नोंद केल्यात. भलायकी, उदका पुरवण, नितळसाणीच्या मळार गोंय बऱ्यापैकी वावर करता म्हण खंय हो रिपोर्ट सांगता. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गावस.